सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत, देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात, केन्ना चोर येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते गोडेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या गोऱ्याब्याचेर सत्या दिल्लो विस्वासी आनी शाणो चाकर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता, थंय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण भास्कोळ चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळो करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवूंक आनी पिवूंक लागत जाल्यार तो रावन आसलोल्या दिसा आनी तो नोकळो आसलोल्या घोडेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मंगळ बाबा भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी आयकलां सांत पावल तेसलोनिकांक सांगता, तुमचे भावार्थाचें जिवीत, देवाचेर तीर विस्वास, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, जें जिवीत तुमी जियेतात तशेंच सगळ्या संवसाराक ती बरी खबर परगटूंक, देवाचो मोग दिवंक तुमी नमुने जायात. आनी शुभ वर्तमानान आमकां शिडकावणी दिता. जेजू म्हणटा, चोत्रायेन तुमचें जिवीत जियेयात. वॉचफुलनेस फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड सेवियर. चोत्रायेन रावप म्हणजे जेजूच्या येण्याक, जेजूच्या जोडटेच्या दिसा येण्याक सोडवणार कसो. एके बोटीर गेल्ल्या घोवाच्या बायले सारको, बोटीर गेल्ल्या घोवाची बायल प्रायेर वा समुद्राचे देगेर उबी रावन घोव केन्ना येतलो ती वाट पळयता. एका चोत्राचें जिवीत म्हणून बगोर ती आपलें घरचें काम करून, भुरग्यांची देखभाळ करून घोवाच्या येण्याक रावता, तेका चोत्रायेन रावप म्हणटात. शिटूक आनी चोत्रायेन देव केन्ना येतलो
ती आमकां खबर आसची ना. देवान आमकां बासायलां सासणीक जिवीत, देवान आमकां ठम बेसांवां बासायल्यान, पूण ती केन्ना मेळटलीं आनी केन्ना देव येतलो ती आमकां दिवपाक ताची आमकां खबर ना. देखून जेजू म्हणटा तयार रावात. तयार रावात म्हणजे बेश्टे थंयसर उबो रावन सोडवंडार केन्ना येतालो ती वाट पळोवप तेका तयारी म्हणिनात, पूण मनाची काळजाची तयारी सदांच्या जिवितांत दिसूंक जाय. देवाचेर विस्वास, देवाचेर भावार्थ आनी मोगाचें जिवीत सदांच्या जिवितांत जिवन सोडवंडाराची वाट पळोवंक जाय. अशें सांत आगुस्तिनान केलें आनी शेवटी सांत आगुस्तीन म्हणटा, लॉंग हॅव आय नोन यू, लव सो एन्शंट येट सो न्यू. आधुनीक पुर्विल्लो मोग तूं आनी इतलो आधुनीक तुजो मोग आनी तसोच तो नवो पुर्विल्लो आनी नवो मोग म्हाका अनुभवंक मेळ्ळो आतां म्हज्या तो कॉन्वेर्तोर जाल्या उपरांत. ही ताची उतरां. ताच्या पयलीं देवाक सोद करता आसतना वायटाक सांपडटा. 18 वर्सां ताची आवय दुकानी रोडोन ताचे खातीर मागणें केल्या उपरांत ताचें परिवर्तन जाता. सांत आंब्रोज ताका क्रिस्ताचो भोक्त जावंक मार्गदर्शन करता आनी तो बावतीजम घेता. बावतीजम घेतल्या उपरांत फाटीं फुडें पळयना, पाद्रीपणाची ओड ताका मेळटा. मागीर ताचें कार्य पळोवन ताका बिस्म साहेब करतात. मोटवाशी जिवीत जियेता आनी तो विद्वान मनीस, शिकलेलो मनीस भावार्थाचेर पुस्तकां बरयता आनी एक मेन पुस्तक जावन आसलें कन्फेशन्स. सो मोगळो भाव भयणो, जेजून आमकां सासणीक जिवीत बासायलां. देवान आमकां भास दिल्या, तो आमच्या सदांच्या जिवितांत वावुरतलो आनी आसतलो. शेवट पर्यंत तो आमकां सांगात दितलो. पूण आमची खोशी आसूंक जाय देवाचो मोग स्विकारूंक आनी अनुभवूंक आनी एकामेकाक बोरवाशाच्या विस्वासान एकामेकाक पावूंक, देवाचो मोग दिवंक, स्वर्गींचें राज ह्या संवसारांत बांदूंक आमी वावरुया. पेटोनी वेल्यार गीत करुया C16. Dorme spora, ordona, somestani, bedoci. Dorme spora, ordona, somestani, bedoci. Dupato Zormor, Dom Domit Sota Sorga, Exporiam Cidana, Isfora Tugeoka, Ormes Fora, Ordana, Somestani, म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणवाळ्या बापा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान, आमचे सोडवणेच्या उगडासाचो संस्कार, भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवन
आनी हे पोरी जावन तो आमकां एकपणाची खुना आनी प्रिती मोगाची गांठ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. सोमया जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. रेखताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवास धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागीवन तुजे बागीवन धर्म दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भक्त अगस्तीन हेच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुज्या मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका,
पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार खाकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटके पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मोडलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप क्रिस्ताची कूड आनी रगतां सिंगता ती म्हजी जोडटी आनी कास्तां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना. तूं तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक सेलिंग वयतना गायन करुया D43 पेज 71. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तकलेक जशें जालें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तकलेक जशें जालें तशें आमी तुका मेनार मनशाक शिकोवन भुकेलोल्यांक जेवण ताणेलोल्यांक पिवण पिडेवंतांक इलाज जेवंतांक आदार. दुखे जाल्यार बुजवण उदार काळजांत पावोवन तुका आमची गरज. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तकलेक जशें जालें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा. तकलेक जशें जालें तशें आमी तुका. सोमी म्हणटा
क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू, तुम्ही सगळीं भाव भयण. प्रार्थुया. बापा, आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणान जिवंत जेजूक आमी घेतला, जाका आमी सेवला. ताची कूड संपूर्णतायेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सौम्य असो. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सान फ्रांसीस शावियराक मागणें. सान फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडूंची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांता. आमेन. शेवटाक कायन करुया F6. Jesus ongi amka rejoice. Deva Dinvas, Deva Karga. Jesus ongi amka rejoice. Jesus por morami. Sobre kode shiplot veta. Jesus Deva
गीत घेऊया पेज 6 A13 एकलोच आमचो सोमीम. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावात, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाप, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बाण पासन सगळी एकूच जावच्याक आमकां पोन हाडल्यात, देखून आमी गायता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आगुस्तिनाची परब समारंभता. काल आमी ताच्या आवयची परब समारंभली, आयज आमी ताची समारंभतात आनी आमी जायते फावटी ताची काणी आयकलेली आसा. तो कसो तो देवाच्या जेजूच्या मोगान परतून येयलो तें आमी जाणा. देवाच्या उतरानूच ताका परतून आपयलो आपणाक पडे म्हणून आनी ताणें तेंच केलें. एक व्हड शिकलेलो मनीस तो, बुद्धीवंत तो, आनी आपलें आख्खें जिवीत ताणें संवसारीक वस्तूंचेर संवसारीक वाटेनूच ताणें व्हेलेलें आनी तीच पिरायेचेर आसतनाच ताणें जेजूक आपणाच्या जिवितांत घेतलो. केन्ना ताची आवय ताच्या पासून जायती मागणी करताली. ती जाणा आसली तो व्हड शिकलेलो आनी ताचे पासून ती मागणी करताली ती परतून देवाक ताणें आपणाच्या जिवितांत घेवंक. आनी एक दीस खंय मिलान ह्या गांवांत आसतना थंय ताका एक आवाज आयकूंक येता एक गार्डनांत आसतना आनी तो आवाज असो, घे आनी वाच, टेक एंड रीड. मोगाच्या भावन भयणो, ताणें तें पवित्र पुस्तक तो हातींत घेता आनी रोमकारांची पावलाची रोमकारांक बरयल्ली चीट तो वाचता आनी तें ताचें आख्खें जिवीतूच बदलता आनी तो जेजूक आपणाच्या जिवितांत घेता. आयज आमी ह्या व्हड भाग्यवंताची परब समारंभता आसतना देवा लागीं आमी मागुया आमकांय ताच्या उतराचेर नियाळून ताका अदीक आनी जाणून घेवंक आमकां हीच कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे मिसाचे बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सर पदिदा देवा आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट तरेन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारे सगळ्या दुतान भोगता आनी तुमकां बा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. बापा, तूं अगणीत जानवाय, तूं एकलोच मोग, पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भाग्यवंत आगुस्तिना वरवीं आमचे आत्मेंत तुका ताळण्यात, आमची काळजां तुका अतिरेकतात. कित्याक तुजीच जावंक तूं आमकां रुचल्याय आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजाक थार ना. ही आमची ताण आनी भूक वाडय आनी भोगूंक धाड आमचेर भरती तुज्या मोगाची आत्म्याची. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलोन
तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचो बाबाट पळोवन आमच्याच अडचणींनी आनी कश्टां दुखी मदें तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सोम्या सभेक गोठ रावल्यांत म्हणटच आतां आमकां जीव बोल्लो. ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगता. त्या खातीर तुमचे विशीं आमचें कशें फावो तें परीन देवाचे उपकार आठोवंक जायत. तुमचें तोंड पळोवंक आमकां मेळून म्हूण आनी तुमच्या बाबार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्यान बरोवन दिवंक जावं म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जबर प्रार्थना मागता. खूद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू, आमी तुमचे सोरी फाव अशें करूं. जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेका ताईं आनी सगळ्या मनशां ताईं सोमयान शुभमपणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध नितळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन तीर करूं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. सगळे म्हण तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुतान दुबानून चलत परतून ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक फार सरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळयतलोय जाणवाय. परतून या सर्वेस्परा. केन्ना पर्यंत रागा बरीत रावतलोय तुज्या चाकराच्या तुका चुरचुऱ्या दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हास अशें कोर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर दिवूं. आमच्या हाफतांचो वावर सुफळ कोर. पळय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगळ्यो उबी रावया. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi, sorvesporak roi, sorvesporak zoi zoi. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात, केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटच
तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते घोडये मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दुनियान आपल्या गोऱ्याब्याचेर सत्या दिल्लेल्या विश्वासी आनी शाणो चाकर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण भास्कोड चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावन आसलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेर ताचे चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोद दोंग्यां सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावन भयणो, अशीच एक काणी आसा. एक भुरगो जो आपलें शिकप करतालो आनी तो शिकता शिकता आसतना तो बऱ्या मार्क्सांनी तो पास जाता आनी फर्स्ट बी येता. आनी मागीर फुडलें शिकप करूंक तो आतां इतलीं वर्सां तो घरांत रावन शिकतालो, पूण आतां तो फुडलें शिकप करूंक तो एक कॉलेजींत तो वता आनी थंय हॉस्टेलांत तो रावता. तेन्ना म्हज्या भावन भयणो दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर पडोन, जे वायट वाटेन येता त्या भुरग्यां बरोबर पडोन तो आपलें आख्खें जिवीत वायट वाटेन व्हरता. सोरो पिवन, ड्रग्स करून आनी करून करून तो कित्याक शिकूंक येयल्लो ते शिकूंक करूंक पावना, पूण तो एक कॉलेज ड्रॉप आवट जाता. तो आपलो आख्खो फोकस जो आसा तो विसरता. कित्याक तो येयल्लो, तो ताका इंजिनियर जावंक जाय आसलो, तो फोकस तो विसरता आनी वायट वाटेन व्हरता. आयज म्हाज्या भावन भयणो, शुभ वर्तमानान जेजू आनी पयल्या वाचपांनी आमी पळयता आमकां जागृत रावंक आमकां आपयल्लीं आसात. जागृत म्हणल्यार कितें म्हाज्या भावन? जागृत म्हणल्यार आमी बिस्तीन जागी रावंकूच म्हण न्हय, लिटरली आमी घेवंक म्हण न्हय, पूण आमी आमच्या जिवितांत आमकां रुसलेलीं आसात देवान. कित्याक पासत आमकां रुसल्यांत? आमचो मेन गोल कितें, आमचो मेन फोकस कितें तें आमी मनांत दवरून आमी ताचेर जागृत रावंक गरजेचीं. म्हणजे कितें, आमचो मेन गोल म्हणचे जावन आसा जेजूच. आमी जी हे संवसारांत जी यात्रा चलतात ती आमी शेवटाक आमी जेजूक भेटोवंकूच सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक तो जावन आसा आमचो मेन गोल. पूण आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावन भयणो आमी जायतीं ही देवान दिल्लें कार्य आमी करतात. पूण आमी जायते फावटी आमचे हे आज्ञा पाळटा आसतना, देवाच्यो जेजूच्यो आज्ञा पाळटा आसतना आमचो फोकसूय चेंज जाता. आमी थोडे थोडे करून आमी संवसारीक वस्तूचेर आमची मन लावंक लायतात आनी आमी फाटीं सरतात. आयज म्हाज्या भावन भयणो, आमी हे आयच्या भाग्यवंताच्या जिवितांत आमी पळयलां. ताचे जिवितांत आमी पळयत जाल्यार म्हाज्या भावन भयणो जाणा, ताचे जिवितांत जायत्यो परिस्थिती आसलेल्यो. म्हणजे ताचो बापूय भाग्यवंत आगुस्तिनाचो बापूय तांकां क्रिस्तांव जावंक, तांकां बावतीज दिवंक तो तयार नासलो. पूण ताची आवय धाकली आसतना ती ताका दोतोन दिवन शिकोवन ताका बऱ्या मार्गान हाडलेलो. पूण तरी आसतना ताचें आख्खें जिवीत आमी पळयता तो सगळोच संवसारीक जिवितूच येतालो. व्हड फिलॉजॉफर, थियोलॉजन तो, जायतो बुद्धिवंत तो. ताका पळयल्यारूच लोक ताका भियेताले, कित्याक ताच्या लागीं उलोवंकूय लोक भियेताले, कित्याक ताका इतली जाणवाय आसली, इतली बुद्ध आसली. पूण ताच्या जिवितांत तो देवाक, जेजूक जागो दिवंक ना ताणें. आनी जेजू घोडी ताच्या जिवितांत मारतालो आसलो आनी ताचे आवयचे विनंतीनूच जेजू एक दीस ताचे लागीं उलयता, हें पुस्तक घे आनी वाच, आपणाचें उतर वाच. आनी तेन्नाच म्हाज्या भावन भयणो ताका कळटा ताचो
मुखेल हेतू कितें ह्या संवसारांत जियेवपाचो आज जेजू आमकां हें तेंच करता आमचे एक कर्जाचेर तो काळाच्या दाराचेर तो मारता आसतलो पूण आमी ताका आमच्या जिवितांत घेवंक तयार आसात वो आमी ताका दार उडोवंकूच ना हें आमी नियाळ करूंक गरजेचें आयचें हें वचप आमकां तेंच करूंक आपयता जागृत रावंक आपयता तयार रावंक आपयता आमचो जेजू आमच्या जिवितांत केन्ना येतलो तो आमकां खबर ना पूण आमी ताका सदांच ताच्या आज्ञांनी ताचें उतर वाचून ताचें नियाळ करून ताचेच आज्ञा पाळूंक आमकां तो आज आपयता आनी जेन्ना आमी हेंच करतलीं न्हू आमी ताकाच पयलें आमच्या जिवितांत जागो दितलीं आनी तो आमच्या जिवितांत येवन रावतलो आयज हें वचपाचें नियाळ करता आसतना आनी ह्या भाग्यवंताचे जिविताचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमी आजुनूय पर्यंत आमची काळजां गोट करून दवरलेलीं आसा जाल्यार आमी ती जेजूक उक्ती करूंक आनी ताका आमच्या काळजांनी भितर घेवन ताच्याच पावलांनी चलून ताचेच आज्ञा आमी पाळूंक ताचीच कृपा आमी मागुया गीत घेवया पेज 40 C28 पातयेनांत आनी कालशीन म्हज्या भावान भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदिदा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकांनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन कोनवाल्या बापा आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडवणेच्या उगडासाचो संस्कार भक्तीन आनी आमी तातूंत वांटो घेवं आनी हे परी जावं तो आमकां एकपणाची खुणा आनी प्रिती मोगाची गांठ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदिदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्तां सवें तुवें तुका महिमा मेळटा कित्याक ताच्या पुण्याचें इनाम तुजेंच देण्याचो मुकूट प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख ताचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार पवित्र सभे खातीर तांचे मागणे आमचे असक्तायेक धीर आनी गोठाय हें आमकां तुजें मोगाचें देणें आमी जोयत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयण्याचो देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दोलबराचो सुरवीस पोतू सोर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान
हून सोर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय हून सोर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनपासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाताचो गुट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे मुनो जीवन पण परगोटा तुज्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण हांवें मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदुता भाग्यवंत आगुस्तीन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें परतोन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तारण्या पण दिवं नाका पूण वेळांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन अतिरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही सी देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज 60 D24. कालीज म्हजें तूं कोतरेकता. स्वामी म्हणटा, क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू, तुमी सगळीं भाव भयणी. प्रार्थुया. बापा, आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणांत जिवंत जेजूक आमी घेतला, जाका आमी शेवला. ताची कूड संपूर्णयेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सव्या आसूं. आनी सपुदिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. सांव फ्रांचीस शावेराक मागणें बराबर म्हणुया. सांव फ्रांचीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काडी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी चडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूट लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जणेकान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्र्याक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पाव म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत जेजू बरोबर तुजे सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 95 F20 संसा सोपो पोरयान. Sonsa sopo poryan
Page 39, A86. Page 39, A86. Listen, let your heart keep seeking. Listen, let your heart keep seeking. A86, page 39. A86, page 39. Listen, let your heart keep seeking. Listen to his constant speaking. Listen to the Spirit calling you. Listen to his inspiration. Listen to his invitation. Listen to the Spirit calling you. He is in the sound of the thunder, in the whisper of the seas. He is in the might of the whirlwind, in the roaring of the sea. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. Yesterday we remembered Saint Monica. Today we remember her son, Saint Augustine. Till the age of 33, he was away from the church and led an immoral life with a mistress, and through her he had a son. Due to prayers and efforts of his mother, he came back once again to the Catholic Church, and his son died. So after the death of his son, he led a monastic life. He founded the Augustinian order, to which our present Pope Leo belongs. Augustinian order has given altogether 7 popes, including Pope Leo, to the Catholic Church. So today, in a special way, let us pray for priests and nuns of Augustinian order. Augustinian priests are working in Kerala and in Tamil Nadu and maybe other parts of India, but nuns are not in India, they are in Europe. May God bless them and their works. Let us ask God to pardon our sins and our failures. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. Renew in your church, we pray, O Lord, the spirit with which you endowed your Bishop St. Augustine, that filled with the same spirit we may thirst for you, the sole fount of true wisdom, and seek you, the author of heavenly love, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brethren, in all our distress and affliction, we have been comforted about you through our faith. For now we live, if you stand fast in the Lord. For what thanksgiving can we render to God for you? For all the joy which we feel for your sake before our God.
praying earnestly night and day that we may seek you face to face and supply what is lacking in your faith. Now, may our God and Father Himself and our Lord Jesus direct our way to you, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all men, as we do to you, so that He may establish your hearts unblameable in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, fill us with your love that we may rejoice. Kindly repeat. Fill us with your love that we may rejoice. You turn men back into dust and say, go back, sons of men. To your eyes, 1,000 years are like yesterday, come and gone, no more than a watch in the night. Response? Fill us with your love that we may rejoice. Make us known shortness of our life, that we may gain wisdom of heart. Lord, relent. It is your anger forever. Show pity to your servants. Response? Fill us with your love that we may rejoice. In the morning, fill us with your love. We shall exult and rejoice all our days. Let the favor of the Lord be upon us. Give success to work of our hands. Response? Fill us with your love that we may rejoice. Kindly stand for the acclamation. Bend my heart to your will, O Lord, and teach me your law. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, watch therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the householder had known in what part of the night the thief was coming, he would have watched and would have not let his house be broken into. Therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Who then is the faithful and wise servant whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. But if that wicked servant says to himself, my master is delayed, and begins to beat his fellow servants, and eat and drinks with the drunken, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will punish him and put him with the hypocrites. Their men will weep and gnash their teeth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear sisters and brothers, you must have seen these earthen lamps, diyas they call it. They come in different shape, size, some in different colors. And they look beautiful when it is lit, especially in the during festivals like Diwali.
But no matter how beautiful that lamp is, it cannot shine, it cannot burn brightly without oil. So it requires oil to burn. Similarly, in our life as Catholics, we need oil to burn. We are just like these diyas. The oil that we require to burn brightly is love. Love for God and love for one another. Without this love, the essence of Catholic life is lost. Just like the lamp needs oil, our heart needs love to shine brightly. And that is why St. Paul's in the first reading makes a prayer for the Thessalonians. He prays that they may increase in their love and overflow for each other, that their love may increase and overflow for each other. Why does he pray so? Paul is teaching us that love cannot be stagnant. It has to grow and spread. We cannot just say, it is not enough to just love those who love us, or I will just love my parents or friends or near and dear ones. That is not enough. A true Christian love goes beyond boundaries. It embraces those who do not love us. It forgives those who cause us pain. It listens with compassion to the lonely and is always ready to sacrifice for the other. That is the love we are called to imitate in our life. And such love reflects the love of God, which is generous and unconditional. And that is why St. Paul's prays that they may increase in their love, that they may love one another. Along with that, St. Paul also prays that their hearts may be strengthened in holiness. Now, holiness in the Bible refers to being in a state of sacredness, or morally pure, or set apart for God's purpose. A holy person reflects God's nature, is transformed in his likeness. However, holiness is not just for the saints and for the consecrated people, not for just bishops, priests, and nuns. We are all called to be holy in our daily lives. And that is what Pope Francis, in one of his apostolic exhortation called Gaudate et Exultate, meaning rejoice and be glad, reminds us that we are all called to be holy. He says, holiness is found in the saint next door, in our neighbor. It is found in parents who guide their children. It is found in a worker who works honestly. It is found in an employer who takes care of his employees. It is found in ordinary people who practice love, peace, joy, and so on. What Pope Francis is saying is, we are not called to do extraordinary deeds, but to live ordinary life with extraordinary love. In the gospel, Jesus adds another important point. He says, watch therefore, because you do not know when the Lord is coming. Another translation will say, stay awake, because you do not know when the Lord is coming. Now, this is not meant to frighten us that the Lord will come and he will catch us or something. No. It is an invitation to be in awareness of God, to remain in his presence, to be ready to welcome him. Earlier, during Paul's time, the early Christians were waiting for the parousia, that the second coming of the Lord. But we do not have to wait for the second coming. He comes to meet us each and every day of our life. May it be in the breaking of the bread, in the Eucharist, in the Word of God, in the people whom we meet. He comes at every moment, in every person we encounter. And therefore, to stay awake would mean here to recognize him in this person, to recognize him in this moment, and to respond in love.
Dear sisters and brothers, both these readings give a powerful message. That is, our Christian life must be lived in love and holiness. When we live in love and holiness daily, we will stay awake to God's presence and will be ready to welcome Him. Saint Augustine, whose feast we celebrate today, understood that in his life. After searching for fulfillment everywhere else, he discovered that only love rooted in God could keep his heart burning, could give him peace. And that is why he said, "Our hearts are made for you, Lord, and they will never find rest until they find their rest in you." So, my dear sisters and brothers, as we continue this Eucharist, let us pray for this grace to grow in love, to grow in holiness, to keep our hearts awake to His presence, so that, like faithful servants, we may be able to welcome Him at all times. Amen. Look upon our offering, look within our hearts. Lord, accept our everything, make us one with you. You're in this Mass, Lord, we find our giving, that in our lives, Lord, you go on living. You're in this Mass, Lord, we find our giving, that in our lives, Lord, you go on living. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Celebrating the memorial of our salvation, we humbly beseech your mercy, O Lord, that this sacrament of your loving kindness may be for us the sign of unity and the bond of charity through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of Saint Augustine, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his words of preaching and keep her safe in answer to his prayers. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Augustine, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us address our Heavenly Father in the words of Jesus, our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord always with you. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy That you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. Amen. N25, Deep Calls to Deep, page 292, page 292, N25. Deep calls to deep,
Kindly close your eyes. Let us thank risen Jesus who has come in our hearts. Let us ask Him to give us the grace to live a saintly life here on earth. Even the worst sinner can be a saint, and Saint Augustine is the best example is before us. Like him, we may follow Jesus very closely and intimately day after day. Thus says the Lord, you have but one teacher, the Christ, and you are all brothers and sisters. Let us pray. May partaking of Christ's table sanctify us, we pray, O Lord, that being made members of His body, we may become what we have received through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever and ever. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Pray for your intentions. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Good morning and have a cheerful day. The same Father. Love it was that made us, and it was love that saved us. Love was God's plan when He made man. God's divine nature is love.
रोमारीचे मिसाक कोण येयल्यान तिणी फुडें येवन बसका घेवची. रोमारीच्या मिसाक कोण येयल्यान ती फुडें येवची. Test, check, test, test. 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 Check. एक कळवणी GA07N1102. It's blocking the road. Kindly take it off. Vehicle number GA07N1102. It's blocking the way. Please.
मिसाची सुरवातेक गायन करूया. A30, page 15. A30. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कोस्ट करता आनी ओजाचो भार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात. हांव तुमचो भार ओलू करतलो. आयज जुवारी वाड्यांतले पागी भाव आनी दुसरी भावा भयणी बागिवोन फ्रांसीस सावेराच्या पांयाशी आयल्यान. ताचे मजतीन देवान आमची सगल्यांची कुटुंबां आपल्या मोगान आनी आशिर्वादान भरूंक, तशेंच आमच्या शेतां भाटांचेर आनी आमच्या दोर्यांत बरी पिकावळ फावो करतलो म्हूण देवाचेर आमचो भरवंसो दवरता. आयज आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जेजूचीच देख घेवन ताच्या पावलांनी चलून कोस त्रास आनी दूख आमच्या कुटुंबान येता तेन्ना भावार्थाचे नोदरेन फुडो करूंक आनी एकचाराचे संबंद गोट सांबाळूंक आमकां कृपा आनी बोल ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आनी म्हज्या भाव भयणो, हीच कल्पना आमच्या मनान धरून ह्या मिसाक सुरवात दितना सुरवातेकूच आमच्या पातकांचो आमच्या चुकींचो आमी उगडास करुया आनी देवाचे काकलुतीक उलो करून आमच्या काळजा मनाची नवसोन्नी करूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia
तुका दिन वासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणतो महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सोम्याचे येशू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत तू बापाच्या उसव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संवसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे येशू क्रिस्ता eklots tu powi, eklots tu iswo, eklots tu pormiso. Deva, sorgi ani santi, tacia ishta samsari. प्रार्थुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची काळीज लासूं आनी ताचेर बाबात दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव बापान पवित्र आत्म्या सांगताची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. विशीं आमच्यान कशें फावो ते पोरी देवाचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते पोरी देवाचे उपकार आटोवंक जायत तुमचें तोंड पळोवंक आमकां मेळूं म्हूण आनी तुमच्या भावार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्यान भरून दिवंक जावं म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जोबोर परातून मागता खुद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू आमी तुमचे सोरी पावोशें करूं जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगळ्या मनशांताय सोम्यान सुबामपणान वाडोवचो सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची कालसां पवित्रतायेन तीर करूं देवाचें उतर हें आमचो सबाब तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा सगळीं म्हणया तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा मनशाच्या पुता दुवानो चलात परतून ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय कालचो दीस येवन गेलो रातचो एक पार सरून वेता अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां सबाब तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका तेन्ना आमच्या कालसाक मेळटली जाणवाय परतून ये सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय तुज्या चाकरांचे
तुका चुरचुरे दिसूं सबाब तुझ्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा दीस उजवाडटा तुझ्या मोगान आमकां दादोशी कोर दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उल्हासो शेंकोर सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देमू आमच्या हातांचो वावर सुफोळ कोर होय आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल सबाब तुझ्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा उद्काराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत देखून जागृत रावात हें मात जाणो जायात केन्ना चोर येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो म्हणटच तुमी तयार रावात कित्याक तुमी रावनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो घरांत आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचेर सोत्या दिल्लो विस्वासी आनी शाणो चाकोर तो कोण आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकोर सुभागी हांव तुमकां खरेंच सांगता तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सोत्या दितलो पूण बासकोड चाकोर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव कोत्ता आनी आपल्या बराबरच्यांक चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावो नासलोल्या दिसा आनी तो नकळो आसलोल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्यां सारकी जायशी कोत्तलो थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगळ इश्टानो आमच्या गोवा वेल्याच्या जुवारी वाड्याची भावा भयणां कशीं आमी हांगासर गोंयच्या सायबाच्या पांयां सरशीं आयल्यात आनी ह्या रोमारीक आमी पाग्यांची रोमार म्हणटात पागी म्हणल्यार नुस्तेकार आनी ह्या रोमारीचो जो जी हिस्ट्री आसा जो इतिहास आसा तो म्हज्या परस चड तुमकां खबर आसतलो ह्या रोमारीचो हेतू जावन आसा आमच्या पागी भावा भयणां जीं आसात आमची नुस्तेकार भावा भयणां जीं आसात जीं दोर्यांत वावुरतात तांकां देवाची सुरक्षा मागूंक तांच्या जिवितांत तांकां येस मागूंक तांच्या कुटुंबाक खुशालकाय मागूंक गोंयच्या सायबाच्या पांयां सरशीं आदी तावन तुमी येताल्यात आनी आयजूय एक गांव कसो एक वाडो कसो हांगासर आमी जमल्या गोंयच्या सायबाची मोजत आमकां मागूंक आनी कित्याक गोंयचो सायब आमी जाणात सान फ्रांसीस शावेर जायते पावटी दोर्यांतल्यान ताणें आपलें पयण केलें जायत्या वादळ मोळांक गोरयेक तो सांपडलो आसतना पूण देवान ताका राखलो आनी सांबाळलो
आनी देखूनच आमी म्हणटात सांतांक जायत्यो पेट्रनेजीस आसतात. ताची एक पेट्रनेज म्हणल्यार तो जावन आसा दर्यांत व्हांवतल्यांचो राखणार. आनी देखूनच आमी ताचे सरशी येता आमच्या ह्या भावा भयणांक ताची मोजत मागूंक. आनी मोगाळ इश्टानो, ताच्या पांयां सरशी येवन आयज ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां एक खेरीत संदेश दिवंक सोदता. तो आमकां सांगता, जागृत रावात, चतूर रावात, सगळ्या वेळार सगळ्या सुवातांचेर जागृत रावात आनी चतूर रावात. आनी अशें जेजू कित्याक म्हणटा? जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? मोगाळ इश्टानो, जेजू आमकां भिवंक सोदिनात. ही डज नॉट वॉन्ट टू स्कॅर अस. पूण तो आमच्या जिवितांत एक बरवोसो कसो उत्पन्न करूंक सोदता. आमकां खबर आसा, जेन्ना आमचे नुस्तेकार भाव आपली व्हडी घेवन, आपल्यो बोटी घेवन वेताले नुस्तें मारूंक, तेन्ना घरांत तांची घरची तांची वाट पळोवन रावतालीं. केन्ना म्हजो घरकार परतून येतलो, तांचे पासत मागतालीं. ही जावन आसा ती जागृताय मोगाळ इश्टानो, मोगान केल्ली जागृताय, उस्क्यान बोललेली जागृताय. म्हजो घरकार हूंय पावला, म्हजो डॅडी हूंय पावला, आमचो कुटुंबाचो वांगडी हूंय पावला. ही जागृताय उत्पन्न करूंक आमच्या जिवितांत जेजू आयज तुका आनी म्हाका आपयता. टू बी रेडी फॉर एनीथींग अँड एवरीथींग. मोगाळ इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायते पावटी वयर सकयल जातात. खुशालकाय आमच्या जिवितांत येता, त्रासूय आमच्या जिवितांत येता, कोश्टूय आमच्या जिवितांत येता. पूण जेजू आमकां सांगूंक सोदता, सगळ्या वेळार, जावं ते खुशालकायच्या वेळार, जावं ते दुखाच्या वेळार, जावं ते कोश्टाच्या वेळार, जागृत रावत. बी अलर्ट. नो वॉट इज हॅपनिंग अरावंड यू. तुमच्या सोर भोंवती कितें जाता तें जागृतायेन पळयात. इश्टानो, जायते पावटी आमच्या जिवितांत आळसाय भितर सोदता. आनी कसली आळसाय? सादी मनशाळ आळसायच न्हय, पूण चड करून धर्मीक आळसाय आमच्या जिवितांत भितर सोदता. आयच्या काळार, आधुनीक काळार जायते पावटी आमचो धर्म जियोंक आमी विसरता. आमच्या कुटुंबांनी दिसपट्टे तेर्साचे मागणे, सकाळची उठोन मिसाक वचूंक, उठली म्हणटोच देवाक आर्गां दिवंक, न्हिदूंक वेच्या आदीं देवाची मोजत मागूंक. जायते पावटी मोगाळ इश्टानो ही ल्हान ल्हान मागणी करूंक आमी विसरता. वी फॉरगेट. पूण हें सगळें आमच्या सोडवणे पासत आमकां खूब आनी खूब गरजेचें. हे सगळे सांत भोग जे आसले, भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी हेर, ते सदांच आपल्या जिवितांत मागणे कोत्ताले. मागण्या वरवीं तांच्या जिवितांत देवा विशीं जागृताय आसताली. आयज आमी भागिवंत आगुस्तिनाची परब मनयता, सेवाधर्मीक उगडास आमी कोत्ता. आनी ताच्या जिवितांत लेगून जायतें वयर सकयल जालें. एक वायट जिवीत पयलीं तो जियेतालो. धर्मीक आडसाय ताच्या जिवितांत भितर सरलेली. देव धर्म ताणी सांडून दिल्लो. एक वायट जिवीत तो जियेतलो. तरी आसतना ताच्या आवयच्या मागण्याक लागून ताची आवय मोनिका ताचे पासत सदांच मागताली. ह्या ताच्या आवयच्या मागण्याक लागून ताच्या जिवितांत बदलणी आयली. तो देवाक मानता तसलो मनीस जालो. आनी तोच लेगून आपल्या बरोवपांनी बरोवन आमकां सांगता, जरी तर तुका तुज्या पातकांची दूख आसा, देव तुजें पातक बक्षितलो. ही वील फॉरगिव युअर सिन्स. पूण जरी तर तूं आळसायेन जियेताय, फाल्यांचो दीस तुका देव दितलो म्हूण बरवसो दवरिनाका. डोंट बी होपफूल फॉर अ टुमॉरो इफ यू आर लिव्हिंग इन लेझिनस. आनी हेंच कितें मोगाळ इश्टानो, आमच्याय जिवितांत आमकां जायते पावटी दिश्टी पडटा. आमकां खबर ना फाल्यांचो दीस आमच्या जिवितांत कितें हाडटलो पळय तो. आनी देखूनच सगळ्या वेळार आमी जागृत रावंक गरज आसा. देव लेगून, जेजू लेगून एका वेपारींतल्यान आमकां उगडास कोत्ता. तो गिरेस्त मनीस जाका जायती पिकावळ जाली, आख्खें पीक तो आपलें भरून दवरता आनी म्हणटा, जिवा म्हज्या, आतां तूं धादोशी जालें, सुसेगाद राव. तेन्ना देव ताका म्हणटा, आयचे राती तुजो आत्मो हांव व्हरचो आसा. म्हाका इश्टानो, जेजू आयज तुका आनी म्हाका सांगता, आमच्या जिविता आपयता, आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष मारूंक. पवित्र सभेन आमकां जायते साक्रामेंत दिल्यात, जायती मागणी दिल्यात, जायत्यो संद्यो दिल्यात आमच्या जिवितांत आमी नवसोदनी हाडूंक. आयज मोगाळ इश्टानो, खेरीत भाशेन ह्या पवित्र जाग्यार जेन्ना आसात, आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष मारुया. आमचें जिवीत आमी धर्मीक आडसायेन जियेता काय,
आनी जोरी तर आमी मागणें सोडून दिलां, देवाक आमी सोडून दिला, देवाचेर आमचें लक्ष घालूंक आमी फाटीं उत्तां, मिसांत वांटो घेवंक आमी फाटीं उत्तां, तेस करूंक आमी फाटीं उत्तां जाल्यार आयज ह्याच वेळार देवाची मोजत आमकां मागुया. नव्यान आमी मागण्यांत थिरपण सांबाळूंक, मागण्याक फावो तो वेळ दिवंक, आमची धर्मीक आळसाय पयसावन जागृतायेन देवा सोरशी आमी परतून येवंक. मोगाळ इश्टानू, भाग्यवंत आगुस्तिनाचे विनोदेन, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विनोदेन आमकां देवाची कृपा मागुया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना खास परी आमच्या वाड्यांतल्या, जुवारी वाड्यांतल्या सगल्या भावा भयणांचेर, सगल्या घोराब्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून आमचे घोराबे मोगाचे, शांतीचे, एकचाराचे, मागण्याचे घोराबे करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ ह्या मिसान आमी मागुया. सगलीं उबी रावया. ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूकूच आपल्या जिविताचो माज करूंक, ताच्या पावलांनी चलूंक, सगल्या आव्हानांक फुडो करूंक, जेजूचो वावर नेटान परगटूंक देवाचें बल आनी कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आमच्यो गोंयच्यो दोंगर, चोमनी भायल्या लोकांच्या हातांत घाली नासतना तांचो सांबाळ करूंक आनी आमचे दायज, आमचे फुडले पिळगेक सांबाळून दवरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे पागी भाव दर्यांत वावर कोत्ताना, तशेंच तांचे सांगाती वो वावराडी तांचे बरोबर वावुरतना तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनी आमच्या दर्यांत बरी पिकावळ जावंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या मोजतीन फावो जावंक देवा लागीं मागुया. वर्साच्या वर्सा ही मिसाची मांदावळ बरे भाशेन जावंक आमचे भाव आमकां आपलो सगलो आदार आनी सहकार दिता. तांकां सगल्यांक जेजू तुज्या आशिर्वादान बोर आनी मेलेल्यांत तांकां सगल्यांक सासणाचें सूख फावो जावंक देवा लागीं मागुया. UK आमच्या वाड्यांतलो हो तरणाटो दुयेंत जावन हॉस्पिटलांत आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन जेजून आपली पेकोवणी ह्या भुरग्याक दिवंक नवें जिवीत फावो करूंक देवा लागीं मागुया. भो मोगाळ बापा,
तुज्याच आदाराचेर आनी बरेपणाचेर पातयेवन ही आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यान. तुज्या मोयपासान ती तूं स्विकारून घे म्हण आमी तुज्या लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी दाकांचो रोस. देवान ह्या संवसारान बरें आसा तें रोचलें आनी देवाक तें बरें दिसलें आनी मनशाच्या हातान घालें. मनशान आपलो गाम वावरून कोस्ट करून उंडो आनी दाकांचो रोस तयार केला. उंडो आमच्या बुकेचो हुस्को भागयता आनी आमचे वाटेचो गिरास जाता. दाकाचो रोस आमची तान भागयता, नवें बोलान भरता आनी आमची वाट तांकूंक घोटायता. ह्यो कुणा भेटयतना आमचें जिवीत, आमचो कुटुंब, सूख दूख, दुयेंस पिडा, आमचो वावर, आमच्या तरणाट्यांक आनी तातूंतल्यान आमकांच जेजूचे कुडी रोगतान एक करून हीं दानां याज्ञिकाच्या हातान घालूंक बापाक भेटोवया. दाना तोर वेलार गायन करुया. C39, page 45. C39. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदाद देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा, सोर मनशाच्या तारका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazzo sorvespor tu, sorgani sonsar volja tuja vojvovan, utsorgi tuka soj. Sorvespora cenavi, eta taka soj,
उत्सर्गी तुका सोयीसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. Baba taco good porco tuya. Ami hom lokata. Ani ekal sinle pietão. Pirlei paudi tu voi bavanio su. Ami tuce moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दिवन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. ह्या वेळार आमची घरचीं जीं मेलिल्लीं आसा, आमच्या वाड्यांतलीं मेलिल्लीं आसा, थोडीं हांगसर ओ भायर परदेसांत मेलिल्लीं आसा, तांची आठवण करया. जशीं ती पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर मेली, तशींच ती जेजू बरोबर पुनर्जीवन जावं. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भक्तां बरोबर, भाग्योन फ्रांसीस बरोबर, भाग्योन आगुस्तिना बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन एकाच ताड्यान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक
राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनांच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सोगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान घेवंक वतना गायन करुया D28 पेज 62 D28 Somia
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताच्या असले उर्बेवून दोर परगोटणार आनी वीर भोक्त आमचे मोदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशी बसात. पयली स्वातेर आमी सदांच देवाक आर्गां दिता आनी आमचो देव जेजून आमकां सांगला मोगाळ बाप म्हणून आनी ताणें आमकां ताचो पवित्र आत्मो धाडलेलो आसा. तर पवित्र त्रेतवेक आमी दिनवास या. आमच्या जिविता पासत, आमच्या बावार्था पासत, आमच्या बोरवांशा पासत आनी आमच्या मोगा पासत. कित्याक आमी आमचो मोग आमचोच न्हय पूण देवाचो मोग आमचे सगळें आसा. तो आमी एकामेकाक शिंपडायता, तो तांकां दुसऱ्यांक दिता. तेन्नाच की आमी खुशालकायेन आमचें जिवीत सादता. तो तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करच्या आदी पयले स्वातेर तुमच्या पादिगाराक फादर आंतोनियो हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक वर्साच्या वर्सा तुमची तयारी करून तो तुमकां हांगसर पाठयता. तांकां देवान बरी सावध भलायकी दिवची, तांचें जिवीत बरे भशेन ताणें राखचें आनी सांबाळचें आनी ताका सगळे धाणेनी भरचो म्हणून हांव ताचे पासत मागतां. त्याच बरोबर तुमच्या पातकुरा पासत फादर रुएल हांगसर येवन हे मीस तुमचे पासत भेटयल्लें आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक बरोबर हांगसर हाडलेली आसा. तुमची खूब काळजी घेतिल्ली आसा. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कॉयराक तुमच्या ताणें बरे भशेन वाजयलां. आमची काळजां उर्बेन भरून बरे भशेन आमी गायन करून ह्या मिसान वांटो घेतलेलो आसा. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या वाचपांनी तुमी तयारी करून सगळें बरे भशेन वाचप केल्लें आसा. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळ्यांनी ही देणी हाडलेली आसात. वर्साच्या वर्सा तुमी हाडटात आनी हांवें तुमकां सदांच सांगलां आमगेर आतां 25 वयर लोक येता. तांकां सांगलें तुमी 7 तारखेर या. 6 तारखेर ते सायडीन आमचें मीस जाता बांय कडेन. 7 तारखेर तांकां हांव सगळ्या जाणांक 5 किलो तरी हाचे तांदवांचे दिता. मागीर साकर तेल जें तुमी हाडटात तें वर्सभर हांव तांकां दिता आनी ती खुशाल जावन वतात. हांव ताका सांगता म्हाका देव बरें करूं म्हणनाकात. ती म्हणटात म्हाका पूण हांवें तुमकां करात. कित्याक तुमी तोकस घेवन तांचे पासत कितें तरी हाडलेलें आसा. देव बरें करूं तुमकां तांच्या नांवांत आनी देवाचो भरपूर तुमचेर आशिर्वाद पडो. तर वर्साच्या वर्सा तुमी येवन ही परंपरा आमी घट दवरलेली आसा. आदीं खूब लोक येतालो. आतां कितें जालां लोकांक कामाक वचोंक जाय, दुसऱ्यो वावर आसा, बाकीची परदेसान गेल्लीं आसा. हें सगळें पासत हांव हांगसर मागतां. तुमी जाणात. आनी आतां पाप साहेबान आमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिल्लें आसा की आमी सगळ्या संवसाराचे शांती पासत मागूंक जाय म्हणून आमी हांगसर 4 मीस तर घेता. 8चे मीस जालें की ना आमी तिर्स म्हणटा 7 सांतिस्मू सक्रामेंत अशें आनी जेजू कडेन मागता सगळ्या जाणांक शांतीन दवरात म्हणून. न्हयच राष्ट्रा मदें वो देशा मदें पूण जीं कोण आमकां क्रिस्तांवांक पिडापीड दितात आमच्या देशांत पर्यंत सगळ्या राष्ट्रांनी आमच्या इंडियेच्या लोक आमकां पिडापीड दिता. पूण तांचे पासत आमी मागूंक जाय. कित्याक हे भशेन दिवंक लागली की ना पिडापीड तांकां देव तयार करता ताका स्विकारच्याक आनी आमच्या ह्या खुर्सा मोडली तांकां सुटका सोडून मेळटलीच. तर आमची भाव भयणां जीं कश्टवतात
संकश्टान आसात तें सगलें पासून आमी मागया. तिसरें म्हणजे आमच्या गोरब्यां पासून. आमी जाणो गोरब हो एक मोगाळ म्हणजे जागो जंयसर सगळ्या जाणांनी बरे भशेन जिवंक जाता. पूण आमी जाणा आमचे गोरबे कशे आसात पळय ते, कितलो मोग आहा, कितें चलता हें जाणा आमी. आमच्या गोरब्यांनी शांती हाडच्याक आमी हांगसर मागणें करता आनी आमी एकामेका पासून मागणें करीत रावया. तर देवान आमकां सगळ्यांक आशिर्वादान भरची म्हणून. आतां हांव तुमकां ह्या सायबाच्या रेलिकेन बेसांव दिवच्या आदीं नोयनाचे मागणें घेता. ह्या मागण्यांत तुमी भाग घेयात, म्हजे उपरांत म्हणात. तें जातकूच ह्या तुमच्या जाण्याचेर हांव बेसांव घालतां. ती गायन म्हणटलींच म्हणना हितूं. आनी हे सायडींतल्यान तुमी एक एक जाण यात. रेलिकायन भायर काडलेली आसा, तुमच्यान उमाग घेवंक जाता. तुमकां एक हांव बेंतीन दितां. ताचेर हांवें हाचे सायबाचें पिक्चर घालूंक ना म्हणून सायब न्हू हांचे, कित्याक तें केन्ना केन्नाय लागता हांगसर. तर बेश्टेच प्लेन दवरलेलें आसा, तें तुमच्या कपळार रावन तुमकां एक भेट कशी दिता. आनी मागीर तुमच्यान तुमलान वचोन ते सायडीन च्या पाणी कितें घेवंक जाय तें घेवंक जाता. आमी लोकांकूय बंद केलेलो आसा ती सायडीन. आतां तुमी हे सायडीन यात आनी ते सायडींतल्यान भायर सरात. सगळीं उबी रावया. म्हजे उपरांत म्हणात. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
आसा